पितृपक्ष असून सुद्धा कोण कसले काम हे महत्वाचे काम हे पितृपक्षान करिना, पूण हांकां इतली उत्कंठ आनी एंशियस असले. दिगंबरान केन्ना तरी सरकार उडयलें, बाबुशानूय उडयल्लें, आनी कोणी तरी विश्वासघात कसलो तरी केल्लो, तशे हे सगळेच जाण विरोधकच आसात. विचार करणाऱ्यान हो विचार करूंक जाय की आमदाराची भरती जरी केली तरी मतदाराची भरती जायना. आमदाराचें समर्थन वाडोवंक शकता, पूण मतदाराचें समर्थन वाडयतलो जाल्यार काही आदर्श परफॉर्मन्स दिसूंक जाय, वेगळेपणा दिसूंक जाय. 2004 दिगंबरान पक्ष सोडूंक नाशिल्लो जाल्यार आपूण आजूय खंय बीजेपीचो आमदार आसपाचो. ते सगळे जरी सगळे आसता की तरी पण एखादो राजकीय पार्टी भितर एखादो जो निर्णय घेता त्या निर्णयाक सगळ्या पक्षान ठामपणान येता. पार्टी त्या क्षणाचो तो विशय आसता. त्या क्षणाचो हांवूय एक व्यक्ती नाशिल्लो, कारण हांवूय तेन्ना सरकार हांवूय आमदार आशिल्लो. कदाचित त्या वेळाचेर ते सरकार 5 वर्सां टिकलें जाल्यार हांव अजुनूय आमदार उरतालो. पण तो इन्सिडंट जावन गेलो, तो इतिहास जाता न्ही. 2004 विश्वासघात भोगिल्ले मडगांवचे कार्यकर्ते चडूच अस्वस्थ. दिगंबराक कित्याक घेतला ते खंय पक्षाच्या निश्ठावंत कार्यकर्त्यांक पक्षान समजावचें. पक्षाचो निर्णय आसा आनी एका शिस्तबद्ध पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून पक्षाच्या सगळ्या निर्णयांचे बरोबर आमी सदांच आसात. फक्त एक माफकशी अशी एक अपेक्षा आसा की गेले 17 वर्सां जेन्ना हीच व्यक्ती पक्षाचो घात करून गेल्ली आनी पक्षाच्या विरोधान सगळे आकाश पाताळ एक करताली, पक्षाचो प्रमुख विरोधक असो हो आशिल्लो, त्या वेळार ज्या कार्यकर्त्यांनी मडगांवान भितर पक्ष सांबाळ्ळो, वाडयलो, त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक खंय ना खंय तरी लागीं हाडून तांचे कडेन विशय मांडणी जावची की ज्या कितें कारणां खातीर हांकां आतां भितर घेतिल्ले आसा ते पक्ष शेवटी सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते शिस्तबद्ध कार्यकर्ते आसात, सगळे समजून घेतले. दयानंद मांद्रेकर म्हणटा आमदार वाडले तरी फुडले वेंचणुकेक लोकूच निर्णय दितले. ते ज्या पक्षान काम करता, ज्या पक्षान जर तांकां बरी शिस्त दिल्ली आनी बरें जर हे दिल्लें नेतृत्व आनी त्या नेतृत्वाचेर ते चलणारे आसले, हे लोक आपलो पक्ष सोडून खंय तरी इकडे तिकडे वचता, ते कोण कितें करतलो. कालच्या टर्मान तेच जालें की काँग्रेसचे 10 लोक इकडे येयले, ह्याय टर्मान काँग्रेसचे 8 लोक आतां इकडे येयले. म्हाका दिसता ओवरऑल हें जें कितें घडटा तें सारकें न्हू. जें कितें आहा हें गोंयच्या जनतेच्या फुडल्यान आहा, जें कितें आहा तें गोंयची जनता ठरयतली आनी जें कितें डिसिजन घेवंक जाय ती गोंयची जनता घेतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.